नमस्कार येवकार गोवा टुडे स्मिता येळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। विधानसभेक 80% मतदान 2017-12च्या विधानसभे परस 3% उणे 2 ते 5% मतां देवली। कोणाच्या मतदारान कूस मारली, मेरेवेल्या बीजेपी काय काँग्रेसीच्या। हे फावट सरकार काँग्रेस नेटार टीएमसी म्हणटा मोगो घेऊन सरकार आप म्हणटा बीजेपी सोडून कोणाच्या सरकारात वाटेकार। शिवसेना म्हणटा विधानसभेत एक तरी आमदार। गोंय उत्तराखंडात काँग्रेसीक सरकाराचे शिनाल। दिगंबर म्हणटा 24 ते 26, गिरीश म्हणटा बीजेपी सिंगल डिजीट। युती घट, उमेदवारांक एकठांय हाडून सरकार करपाची उजळणी। काँग्रेस बीजेपीचो पैशांचो खेळ, गुंडगिरी। मात गोंयकारान मतदान केला ते बदलाक। आप म्हणटा येता त्या सरकारात आसतले बीजेपी सोडून कोणाकूय तेको। पंचवीस वर्सां फाटल्या चारा घोटाळ्यात 5वे केशीतूय लालू दोशी। 139 कोटींचे दोरांदार ट्रेजरी स्कॅमात झारखंडातल्या रांची सीबीआय कोर्टाचो निकाल। ख्यास्त थारतली फुडल्या सप्तकांत। आणि लोकशायेचो उत्सव जालो। कार्नवालाची तयारी 26 फेब्रुवारी ते 1 मार्च गोंयांत कार्नवाल। पणजे 26 फेब्रुवाराक परेड। कोविड आनी वेंचणूक संहिता पाळून कार्यावळी। खबरो विस्तारान। विधानसभेक सरासरी 78.94% मतदान। पोस्टल धरून 80% क्रॉस जावये। 2017 आणि 12च्या विधानसभेक जाल्ले ताच्या परस उणे। 2012 आणि 17 83% म्हाऱ्यान मतदान जाल्ले। प्रत्येक मतदारसंघात 2 ते 5% मतां देवल्यात। उत्तर गोंयांत 4 मतदारसंघांनी 6% पडला। कोणाच्या मतदारान कूस मारली, मेरेवेल्या बीजेपी काय काँग्रेसीच्या। विधानसभेच्या निकालाक अजून 3 सप्तक आसात, मात राजकीय पक्ष आणि निरीक्षकांची गणिता मांडूंक सुरू। 2012 82.94% मतदान जाल्ले। 2017 82.56% आणि नवे वेंचणुकेक सोमारा पोस्टल धरून 80% मेरेन मतदान। दरेका मतदारसंघातले जाल्ले मतदान पळयात। मांद्र्या 5% देवले, पेडण्या 5% देवले, बिचोले 1.16% देवले, थिये 4.75%, म्हापसा 1.57%, शिवोले 4%, सालिगांव 3%, कलांगूट 4% देवले, पर्वरे 5% देवले, आल्दोना 2.49% देवले, पणजी 4.25% देवले। ताळगांवां तर सगळ्यात चड म्हटल्यार 7% मतदान देवले। सांताक्रूज 6.3% मतदान देवले, सांतांद्रे 6.15%, कुमारजुव्या 4.35%, मये 4.67%, सांखळे 0.36%, परये 3.96%, वाळपय 6%, प्रियोळ 3.27%, फोण्या 4.11%, शिरोडा 4.34%, मडकय 4.73%, मुरगांवा 0.28% वाढले। वास्को 1.48%, दाबोळे 2.11%, कुठ्ठाळे 0.87%, नुवे 0.80% वाढला। कुडतरे 2.59%, फातोड्डा 2.31%, मडगांव 3.16% देवले, बाणावले 3.80%, नावेली 5.20%, कुंकळे 0.85% देवले, वेळी 2.59%, केप्या 1.55%, कुडचड्यार 2.71%, सावड्ड्या 2.58%, सांग्यार 2.31% जाल्यार काणकोणा 2.89%। सगळ्यांत चड मतदान नित्या भशेन सांखळे म्हणजे 89
64%. मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात मतदानाची आपली प्रोफाईल राखली. उत्तर गोंयान 79% जाल्यार दक्षिणेन 78% मतदान जाला. तातूंत पोस्टल आंकड्यांची सुमार टक्कोभर भर पडटली तितलीच. 2022 प्रत्येक मतदारसंघात 1 ते 5% मतदान पडला. सांताक्रूज, ताळगाव, सांदांद्रा आणि वाळपय 6% परस चड मतदान घसरले. 4 कॉर्नर्ड फायल्ड आशिल्ले सुवातींनी निकाल हांगचो थंय करूंक 5 ते 6% मतदानाचो फरक माथ्या वयल्यान पुरो. ताचेरूच जो तो घुसपला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. हे फावट सरकार काँग्रेसीचेच. प्रदेश अध्यक्ष गिरीशाचो दावो. बीजेपी 22+ धरून तिसरे फावट सत्तेर म्हणून आसा. टीएमसीचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा सरकार आमचेच. तांच्या कोतान टीएमसी 12, मगो 7, आप म्हणटा तांचे 8 ते 10. बीजेपी सोडून नव्या सरकारात तेवूय. शिवसेनेक खाते उक्ते करपाचो विस्वास शिवसेना 3 ते 4 सांगता. आरजी म्हणटा 21+. निकाला आदी एकल्याचे एक दावे. वेंचणूक जाली तशी एका राजकीय पक्षाची गणितां सुरू. बहुमतान नासल्यार पसून आशिल्ल्यांक घेवन सत्तेत आसतले म्हूण दरेकलो दावो करता. काँग्रेसीचो कॉन्फिडन्स हाय लेवलार. वोट फॉर चेंज म्हूण काँग्रेस सरकाराचे तयारेक लागली. विजयक मया मांद्राय गोवा फॉरवर्ड दिसता. म्हाका दिसता वोटींग जर आयज पळयलें, वोटींग पॅटर्न जर पळयलो जाल्यार तो क्लियर दिसता की लोकांनी ह्या सरकाराक उडोवपाक वोटींग केलां आनी एक काँग्रेस म्हणून एक ऑल्टरनेट सरकार दिवपाक वोटींग केलां. की आमकां मये मतदारसंघात आनी इवन मांद्रे मतदारसंघात आमकां जैत मेळूंक शकता अशें आमकां दिसता. म्हाका अशें दिसता की जें कितें जालां, जें मतदान जालां ताजेर एक नियर युनॅनिमिटी आयल्या की दीस इज अ वोट फॉर चेंज. बीजेपी 22+ धरूनच आसा. 22+ घेवन खंय सेगीत तिसरे फावट सत्तेर. कॉन्फिडेंटली सांगपाक सोदता की भारतीय जनता पार्टी परत एकदा ह्या गोंया भितर तिसऱ्या वेळाचेर राज्य करतली. भारतीय जनता पार्टी सकयल पर्यंत गेली आसा आनी गेले वर्षभर म्हणजे आमी सगळे निवडणूक जातकच आमी तूं जाणा आमी प्रत्येक निवडणूक सिरियसली पळयतात. पण अजून हांव फर्म आसा 22+, 100%. टीएमसीचे खंय 12, मगो 7. सरकार तांचेच. एमजीपीचे आयज मेरेन आमचे कडेन बरो रिपोर्ट आहा तो 7चेर पावल्लो आहा. हय, आमचो 12चेर पावल्लो आहा. म्हणजे आमची सर्वे जी आहा पळय, आमची आयपॅकाची सर्वे, प्रशांत किशोराची सर्वे केन्ना चुकीची सर्वे आसना. देशान बरें नावलौकीक जोडलेले आहा तेंच्यांनी सर्वेच्या माध्यमांतसून, स्टडीच्या माध्यमांतसून. सो आमचे 12 दाखयता, एमजीपीचे 7 दाखयता, म्हणजे सादारणचे 19 सीट दाखयता. बाकी सत्तेक आमी लागीं आसतले. सत्ता ही आमीच स्थापन करतले. आप 8 ते 10 सुवातींचो अदमास उलोवन दाखयता. आमच्या सगळ्या कॅन्डिडेट बरोबर एक रिव्ह्यू मिटींग जाल्ली आणि काल जो रिस्पॉन्स लोकांचो आयलो बऱ्या तरेन वोटींग जाल्लें आसा आणि सायलेंट वोटींग खूब जाल्लें आसा. सो सायलेंट वोटींग मेनली आसता ते अगेन्स्ट द रुलींग गव्हर्मेंट जो आसता, जो एंटी इनकम्बन्सी फॅक्टर आसता ताज्या अगेन्स्ट वोटींग आसता. सो त्या तरेन लोक भायर सरल्या. नक्की आम आदमी पार्टीक सपोर्ट आसतलो. आमचो जो रिव्ह्यू करून आसा की आमकां बऱ्या तरेन सीट्स येतले. फुडल्या सरकारान नक्की आम आदमी पार्टीचो आसपाव आसतलो. सो कितले सीटचे प्रेडिक्शन तुमी दवरता सध्या? अरावंड रिव्ह्यू करून आमचे 8 ते 10 सीट आमी एक्सपेक्ट करता. शिवसेनेक हे फावट तरी खातें उगडपाची आशा. खूब कडेन आमकां बरी मताधिक्य जे आसा ते आमकां बऱ्या प्रकारे मताधिक्य आमकां मेळपाचें आसा आनी 3 ते 4 जाग्यार सध्या आमकां दिसता की आमची सिटां येतली. आरजी म्हणटात ते खंय 21+. जाण आमकां अंडर एस्टिमेट करता. रेव्होल्युशनरी गोवन्साक सदांच अंडर एस्टिमेट करपाक लागलेले आसा आनी हें अंडर एस्टिमेशनूच आमकां खूब बऱ्याक पडटलें. वी आर होपींग मोर दॅन 21 सीट्स. बट आतां ते आमी प्रेडिक्शन अशें आमी सारकें काडूंक ना कांयच. बट मोर दॅन 21 सीट्स आमी हें करता. आमचे अप्रॉक्स अरावंड जी बरी सीट्स आसली ती अरावंड 23 to 24 सीट्स आसा. एकेल्याचो एक दावो. जो तो सरकार घडयतलोच ना जाल्यार सरकारात येतलोच म्हूण रावला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. काँग्रेसीच्यो सरकाराच्या दिशेन हालचाली. गोंय उत्तराखंडात काँग्रेस सरकार येता म्हणून प्रदेश काँग्रेसीचो प्रभारी दिनेश गुंडूराव उलयला. काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाचे सगळे उमेदवार वेंचणुकेच्या दुसऱ्या दिसा मिडिया मुखार. दिगंबर कामत म्हणटा काँग्रेसीचे 24 ते 26 जाण जिखले जाल्यार कोणाक अजाप दिसचे ना. लोकांनी कौल तसोच दिला. विजय म्हणटा प्री पोल अलायन्स पोस्ट पोलूय तशें आसतलें. वेंचणुके उपरांत जो तो राजकीय पक्ष आंकड्यांची गणितां मांडूंक बिजी. काँग्रेस भावी आमदारांक हालोवन घट करता. स्पश्ट बहुमत येत ना येत
लार्जस्ट पार्टी जाल्यार पासून सरकाराचेर रेशीत आशिल्लो दुसरो पक्ष कसले कसले पुल्स आनी प्रेशर हाडूंक शकता, एकल्या आमदाराचेर कसली कसली परिस्थिती प्रसंग येवंक शकता, ताची सगळ्या उमेदवारांक संभाव्य भावी आमदारांक पणजे एकठांय हाडून मंगळारा उजळणी. काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाचे सगळे उमेदवार मिडिया मुखार आयले. गोंय उत्तराखंडात काँग्रेसीक खंय सत्तेचे शिनाल. Lots of time, March 10th, so lots of analysis will take place. But one thing I can say is both in Uttarakhand and in Goa, the Congress party is winning. That is what feedback we've got from our ground, from some private exit polls. Both these states, Congress is in front, and in both these states, our government will be formed. दिगंबर म्हणटा काँग्रेसीचे 24-26 जिखता. गिरीश म्हणटा बीजेपी 10 सकयल. सीट फाल्यां आमकां 25 मेळ्ळे, 26 मेळ्ळे, 24 मेळ्ळे, इट विल नॉट बी अ सरप्रायज. जो ट्रेंड तो आसा आनी ज्या पद्दतीन आमकां फिडबॅक मेळटा की जे कोण पळय सांगतात 22 मे 22 म्हणून, दे स्मेल ऑफ एरोगन्स. तांचे तकलेक पावर मारिल्ली आसा. तांकां तांचे पांय जमनी वेल्यान वयर गेल्या. ते पांय आनी ते तांचे एरोगन्स हे 10 तारखेक जेन्ना रिजल्ट डिक्लेअर जातले तेन्ना खाड करत पडटले सकल. पांय परते जमनीचेर येतले आनी एरोगन्सय कमी जातले. आणि आयज म्हाका दिसता जो असेसमेंट सगळो मेळटा तो बिलो 10 बीजेपी पावतली. आनीक काँग्रेस गोवा फॉरवर्डचे अलायन्स चे एक नवो सरकार गोंयकार डिसायड केल्ले आसा आनी गोंयकारांनी तेका डिसायसिवली वोटिंगय केल्ले आसा. विजय म्हणटा निकाला उपरांतूय गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसी बरोबरच. गोंयान आमी एकवटान गोंयचे प्रजेक सिनियर पार्टनर्स म्हणून मानून जो मॅनिफेस्टोन सर्वसामान्य मनशाक न्याय दिवपाक जो मॅनिफेस्टो फुडें आसा हो सर्वसामान्याक न्याय दिवपा खातीर गोंयची प्रजा ही सिनियर पार्टनर आसतली अशें हांव मानून घेवन आमी एक बरो सरकार गोंयाक दितले हें हांव उतर दितां. आनी ताजे बरोबर आमी काँग्रेस पार्टी बरोबर सारके आसतले. जे प्री पोल अलायन्स आहा हें पोस्ट पोल अरेंजमेंट जातलो एक सरकारान आनी ताजे खातीर आमचो फूल कमिटमेंट आसतलो हें हांव सांगूंक सोदतां. 2017तली परिस्थिती आनीक परत नाका, गाळपणां नाका म्हूण काँग्रेसीची निकालाचे आदी सावनूच हालचाली आनी मोर्चे बांदनी. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लोकी शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. 25 वर्सां फाटीं बिहारांतल्या चारा घोटाळ्याच्या 5व्या केशींतूय लालू दोशी. झारखंडांतल्या रांची सीबीआय कोर्टान निकाल दिलो. 1996तल्या 950 कोटींच्या चारा घोटाळ्यांच्या पयले केशींत 2013त लालूक खास्त जाल्ली. उपरांत 2017 आनी 18तूय केशींनी तो दोशी. आता दोरांदार ट्रेजरीचे 139 कोटीच्या स्कॅमात परत दोशी. केशींत 170 आरोपी ख्यास्त फुडल्या सप्तकात. बाकी 36 लोगों को 2 पॉलिटिशियन सहित 36 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई. 3 साल की. उसमें लालू जी को कन्विक्ट किया गया. क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अभी नहीं सुना. 20 लोगों में कोई बड़ा नाम है? 20 लोगों में पॉलिटिशियन में ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा का. जी 20 लोगों में सर जो एक्विट हुए हैं नहीं 3 साल वाले में. 3 साल वाले. 3 साल में जो बड़ा नाम है उनका. एक्विटल वाले में बड़ा नाम कोई नहीं. एक्विटल वाले में जो है कुछ सप्लायर्स हैं, कुछ सप्लायर्स ही ज्यादा है उसमें. एक बार सर नाम अगर पढ़ते तो लिखा हुआ है. रेस्ट माना जाए कि 3 साल से ऊपर का होगा. जैसे रेस्ट जो बचे हैं ये 36 और 20 को छोड़ करके रेस्ट को माना जाए कि 3 साल से ऊपर होगा. नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा जाता. अभी सेंटेंस क्वांटम पर सुनाया जाना है. हो सकता है कि उसमें भी कंसीडर हो सकता है. ऐसी कोई बात नहीं है. अच्छा वो सेकंड हाफ में होगा. सेकंड हाफ में अभी तय नहीं हुआ है कि सेकंड हाफ में होगा. बताया जाएगा किस दिन सुनेंगे. सेकंड हाफ में सुनेंगे या कल सुनेंगे, कब अभी लोगों को तिथि नहीं बताई गई है. पद पे रहते हुए जो लोग खजाने को लूटने का काम करेंगे उनको सजा मिलेगी. और जैसी करनी वैसी भरनी. जैसा किया वैसा वो भर रहे हैं. लेकिन लालू यादव जी अभी जमानत पर हैं, अस्वस्थ हैं और कई तरह की बीमारियों का भी सामना कर रहे हैं. इन सब के बीच में इसका बिहार में राजनीतिक आउटफॉल क्या होगा? देखिए राजनीतिक आउटफॉल तो जो ना वो हो चुका है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है. 30 साल से मामला चल रहा है और ये 5वां केस है जिसके अंदर इनको सजा हुई है. तो इसलिए देखिए राजनीतिक फॉल आउट है कि अब तो लालू यादव बिहार की राजनीति में उनका कोई असर नहीं रहा है. मतदान जाला ते बदलाक फाटली 5 वर्सां फक्त आप खरो विरोधी पक्ष आशिल्लो. हे फावट सरकारात आप आसाच म्हूण धावो. बीजेपी सोडून कोणाकूय तेंको दिवंक सरकारात येवपाची आपाची तयारी.
राहुल मांबरे उलयलो. वेंचणुकेत काँग्रेस बीजेपीन मोठ्या प्रमाणात पयसो ओतलो, गुंडगिरी केली, मात लोकांनी खंय मतदान केलां तें बदलाक. ज्या तरेन पयशांचो खेळ जालो, ज्या तरेन गुंडागिरीचो खेळ जालो, ह्या सगळ्यांचेर मात करून गोंयकार काल फुडें सरलो फक्त आपलो मतदानाचो हक्क बजोवपाक. कारण म्हाका दिसता की गोंयकारांक एक बदल जाय आशिल्लो आनी तो बदल घडोवपाक तांणी काल वोट केला. मतदारांचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद काल मेळिल्लो आसा आम आदमी पार्टीक. आमी भोंवता आसतना आमकां लोक वेगवेगळ्या तरेन आमकां विश करताले, स्मायल्स दिताले, तातूंतल्यान तांचो मोग आमच्या बरोबर दिसून येता. रिजल्ट 10 तारखेक कितें येता तो येवं, पण आम आदमी पार्टी आज गोंयांत स्थिर जाल्ली आसा. गोंयांत एक स्थिर सरकार दिवपाची परिस्थितीन आम आदमी पार्टी आसतली. आमी जेन्ना आमचे दिल्लीचे मुखेलमंत्री आसले, नॅशनल कन्व्हिनर, आमी क्लियर सांगिल्लें आसा आमचो सरकार आसपाव आसतलोच, आमचे आमदार आसतलेच. तेन्ना आमी अगेन्स्ट बीजेपी जे कोएलिशन घडटले, कितें लिडरशीप आसा त्या प्रमाणे आमी कोएलिशन आसतले. समजा गरज पडली जाल्यार आमकां फूल मेजॉरिटी मेळना जाल्यार. आनी आमचो आसपाव सदां आसतलो हेल्थ, एज्युकेशन, जे रिफॉर्म्स आसता जावं ते तातूंत आमचो नक्की आसपाव आसतलो आनी ते आमी रिफॉर्म करतले. आमचो जो एजेंडा आसा हेल्थ, एज्युकेशन, ताणून ते एजेंडा आमी नेटाक फुडें व्हरतले. भाजप सोडून खंयच्याय पक्ष आमी करता, सपोर्ट करतले. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. लोकशाहीचो उत्सव जालो तसो कार्नवालाची तयारी सुरू. 26 फेब्रेर ते 1 मार्च गोंयांत कार्नवाल. पणजे 26 फेब्रेराक परेड जातली. कोड ऑफ कंडक्ट पाळून सीसीपीची कार्नवाल करपाची तयारी. पणजे महापालिकेचो आयुक्त आग्नेल फर्नांडिसान कार्नवालाचे शेड्यूल सांगले. पणजे सांबा स्क्वेरात खंय 4 दीस वेगवेगळ्यो कार्यावळी आसतल्यो. Carnival, as you all know, is starting on the 26th of this month, and starting with the traditional floats that are going to start from Deepja Circle and wind its way all the way along the traditional route up to Kala Academy. It will end there, and the forms for the floats already ready. So those who are interested can come and collect it right away, along with the instructions that they are supposed to follow. Now in Panjim Carnival, we are having it at Samba Square. Now this festival is going to be one of a unique one, because this festival is going to feature a lot of leading musicians, a lot of leading artists on all the days, all 4 days of the carnival. In the evening, we'll be having musicians and possibility, a very good possibility of some good celebrities from Bollywood. The second day of the carnival, the 27th, we intend to hold a rally, a vintage car rally, for which quite a number of vehicles, vintage vehicles, will feature, and they will be kept for display at the multiplex courtyard. Vehicles which will be driven along this route will be escorted with a number of Harley Davidson motorcycles, exclusively Harley Davidson motorcycles. Various basking stations. Basking stations are those musicians who will be playing at street corners and various other designated places, where there will be series of numbers, songs being played with a lot of emphasis once again, I stress, a lot of emphasis once again on Konkani and English. We have another added attraction this time. It was a request which we considered favorably and we have granted it. It is dogs, regarding dogs. We are putting up a kind of a dog stall. Now these dogs are basically stray dogs which otherwise would have starved to death in some garbage bin. There is no garbage bin Panjim, but would have starved to death. So these dogs are for adoption. We also have another thing called a heritage trial. The heritage trials are a group of hotelers and restaurateurs and cafe owners who have come forward asking what they could do, how they could help, how they could contribute. This year, Taj decided to take part simply because that we want to make sure, as Commissioner Sir said, that this
Panjim city has to get lively with some other things, not just casino. So I think we decided to take part and to make it very memorable for all. To tell you about, you might think that we are going to sell the food at the same rate as the Taj rate. No, it is going to be 10% of what we normally charge. So we have a whole idea behind this. We want to support the locals. We are going to buy food from the locals and sell it at no profit, no loss. You know, so whether the poi or the choris pav or whatever we are talking. 18 वर्सावेल्या लोकांचे पयल्या डोसाचे 100% वाशिनीकरण करपी पहिल्या 3 राज्याच्या पंक्तीत गोंय. स्टेट इम्युनायझेशन अधिकारी दोतोर राजेंद्र बोरकार सांगता 1.5 वर्साचे हे मोहिमेत दुसऱ्या डोसाचे 100% टार्गेटाक गोंय बरेच लागीं पावलां. दुसऱ्या डोसाचे 99.93% वाशिनीकरण जालां. कोविडान गोंयांत 3,773 जाण गेल्यात. 24 वरांत 6 जाण हॉस्पिटलांत. गीम तेंकता तसो उदकाच्यो कटकटी सुरू. काणकोणा लोक रस्त्यार. काणकोणा चडशे गांव टँकराचेर निंबून. नळाक उदक पावना तेन्ना टँकराचोय पत्तो ना. आशिल्ले झरे आटूंक सुरू. मतदान जालें आनी काँग्रेस गोवा फॉरवर्डवाल्यांनी लोकांक घेवन काणकोणा PWDचेर मोर्चा काडलो. 15 दिसां भितर इशू तडीक लायात, नाजाल्यार मोठ्या मोर्चाची शिटकावणी. टँकर पण चालू करपाक लाय. टँकर पासून चालू केला ना. फुलामळ सामको आमकां कांयच ना. उदक उरना. ते झरे पळय उदक हाडटाले पळय, झरे उदक हाडटाले पळय ते पासून आतां सुकत येयले पुराय. आतां आमी कितें खावतले? कांय ना. आज अर्जफोणार कित्याक उदक पयलीं पोटक्यांक उदक ना. काल येवपाचें अल्टरनेट डेट सोडटा तुमी. काल येवपाचें काल आयज ना, आजूय आज ना. 12 दिवस उदक ना. पंप पिड्यार जालें म्हण. 12 दिसांनी एक दीस आयले शेनवाराक. तरी आयतार सोमार मंगळार आज 3 दीस जालीं उदक कित्याक ना. 1 म्हयनो जालो पैंगिणींत आमकां उदक मेळना. टँकरान आमी सप्लाय करताले. बारीक टँकर घेवन येताले आनी ते बारीक टँकरान ते टँकरवाले शाणेपण सांगताले. सर फालच्यान स्टँड बाय टँकर वचपा जाय. सगळ्याक टँकर म्हाका टँकर प्रत्येक वंचांनी वचपा जाय. कपडी बिपडी इतली 4-4 दिसा 8-8 दिसा दवरप. मागीर खंय न्हंय आहा थंय सोदूं तसो थंय व्हरून हाडप. त्या पर्यंत आमकां उदकूच ना. चित्रां आसली बोकडा कडेन वयचें, म्हशी कडेन वयचें, रानां वचपाची मनशां आमी. मागीर खंय येयली खंयच्या जाल्यार शिव देवा खंय येयली जाल्यार उदक पयल्या कशा उदक ना थंयच वचपाचें आनी मागीर वचपाचें. एक वर्स भरून हाडटा जाल्यार एक मायतो जाय जाल्यार मान दुखता. आतां आमचे कडेन ताकद आसा. आतां जरी आमकां केन्ना वोट कोत्ता येता ती आमी कोत्ताले ती दिनाय तुतो दिनाय. मनशां म्हळ्यार उदक मेन आसा दापटान. सो तांकां उदक दिलें ना तें कांय सांगिल्लें जरी तर म्हणटे तुम हें कोणा तर तुम कोणा मुखार सरले ते म्हणटा आमी सांगिल्लें कितल्या लोकांक सांगिल्लें पूण तेमी दिलें ना आमकां. इतल्यो कंप्लेनी आयल्यो सेवरल विलेजीस. आगस उदक ना, पोटक्यां उदक ना, पर्तगाळी उदक ना, फुलामळ उदक ना, इतली कडच्यान कंप्लेनी आयल्यो. सो आमी म्हणलें इलेक्शनार रिजल्ट जावचे पर्यंत रावपा नाका. आमी इमिजिएटली ऑफिसरांक वचून विचारया आज हें कित्याक लागून जालें तें. 15 दिसां भितर जायना जर जायत जाल्यार आमी मोर्चा घेवन हांगा येवपाची तांकां धमकी दिल्ल्या. आनी देन द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द PWD वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट. तांणी जर आज हो इशू जर रिजॉल्व केलो ना जर जायत इमिजिएटली म्हळ्यार जंय पायपलायन डॅमेज ब्रेकडावन हें सगळें आसा जर जायत जाल्यार यू ऑल्टरनेट अरेंजमेंट आहा न्ही ताका तुज्यान टँकर धाडपा जाता. सो ह्या सगळ्या बाबतींत आमी तांकां अल्टिमेटम दिला. आनी देन तांणी जर रिजॉल्व जो इशू जालो ना जर जायत जाल्यार डेफिनेटली एंटायर काणकोणा वील कम हियर. म्हाका तुजी नळा उदक जाय नाजाल्यार एक सेकंड ऑप्शन दिलें काय तूं टँकर सप्लाय कर म्हणला. आनी थर्ड समज कांय जाल्यार तेमी वचून तें लोकांक उदक दिवपाचें. 3 गोश्टी ताका सांगले आसा. 1 तारीख मागीर तांकां एक टायम दिल्ली आसा जातली सुदारणा करपा खातीर. समज ते म्हणजे त्या हितून सुदारणा केला जाल्यार आमी ताका मुखार तांकां फेस करपा पडटलें. स्टेलर अकादमीन वास्को नवे सेंटर उक्तें केलां. NEET आनी IIT JEEच्या राष्ट्रीय परीक्षे खातीर ही अकादमी भुरग्यांक तयार करता. अकादमीची केंद्रां फातोड्ड्या आनी पर्वरी आसता. हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल गोंयचो आदलो सभापती राजेन आल्लेकारान अकादमीचें उक्तावण केलें. Now the time has come to still go up higher. And East Taylor has brought us some other opportunities, another level of education. Preparing our new generation, our youths, for the competitive education, competitive exams. There are many exams available now throughout our country, outside our country, where we need to be prepared ourselves, our new generation, our young men, young people.
And that particular education is being brought to this city, Vasco. This was very much necessary. East Teller has done for last 3 years, we have been watching their journey. What they have done for this particular field. Just within 3 years, they have brought laurels to this particular small state. Our students are really shining in all these exams. We have seen the records. I wish them all the best in future also. Here in Goa, our presence of Stellar Academy is only of 3 years. But within that 3 years, with your support, cooperation, and hard work of our team, we have achieved really a commendable result. And the way we have progressed, it's really good. It is quite fulfilling to see that your hard work which we do with our student, that has given us a very good result. When we started in 2018-19, in the very first year, our student Sumukh Fulgaonkar, he got first position in Goa Board's 12th result and topped the entire state. Apart from that, from a single batch of 60 students, we have got more than 30 students who got selected in Goa Medical College. So that was one of the best results from any single batch from any institute in Goa. In the next year, we got 35 plus students who got selected in NEET exam. Apart from that, in JEE Mains also, we got 6-7 students who got selected. And in that year, the CBSE topper of 12th, Akash Kamath, was our student. गोयची वेंचणूक सोंपली तशी गोंय पुलिसेचो 900 IRB स्टाफ उत्तर प्रदेशात वेंचणुके खातीर ड्युटेक गेलो. मडगांवां रेल्वे स्टेशनार तांच्या खातीर स्पेशल ट्रेनीची वेवस्था केल्ली. 10 पुलिसांचे 90 ग्रुप करून उत्तर प्रदेशात वेगवेगळ्या सुवातांचेर तांची पोस्टिंग जाल्या. With the company? No, we have got Rajesh Kumar accompanying them with 10 PIs. There are number of PSIs, ASIs. Yes, we are fully equipped to deal with the situation. Okay. 10 companies of Goa Police are going to UP for election duties. The team is headed by DYSP Rajesh Kumar, and there are 10 PIs, number of PSIs, and we are fully equipped to deal with any situation that may arise. With well armed, with all the necessary help from everybody. So boarding for which state? UP. Regarding election. Election, yes. Sir, कितले staff are total? We have got around about 900 staff. खबरो इतल्यार सोंपता. टोरंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौकात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, हाता तोंडाची नितळसाण राखात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात, घेवंक लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.